आमकां एक वराचो हांगा वेळ मेळ्ळा, ताजो चडांत चड उपयोग आमी करपाक सोदतले. हांव आपयतां बाब रॉयल सिक्वेरा हाका. तांचें पुराय इंट्रोडक्शन मागीर तांचे उलोवपाचें येतलें हांव करून दितलोच. आपयतां कॅरन मार्था हांकां आनी डॉक्टर ज्योती पवार हांकां. आमचो विशय भाशा तंत्रगिन्यान आनी कोंकणी. खरें म्हळ्यार हो एप्ट विशय सोदून काडला अशें म्हाका दिसता. आनीक ह्या विशया भितर चडांत चड काम जावपाची गरज आसा. जर आमी कितें जालां हाजेर जर चड उलयलीं जाल्यार आमकां एक तरेची निराशा येतली, म्हळ्यार कांय जालना अशें दिसतलें. पूण कितें करपा जाता आनी आमी प्रत्येकट्यान ते करतले म्हणून न्ही, हांव करतलो अशें धरून जर आमी काम जर केलें जाल्यार खूब कितें करपा जाता अशें म्हाका दिसता. म्हाका बरें दिसता की म्हजे मुखार चड तरणाटे आसात आनीक जे ह्या विशया भितर रूच घेवन काम करपाक शकतात आनी आपले परीन हातूंत भितर कंट्रिब्यूट करपाक शकतात. आमी सेशनाचें स्वरूप अशें दवरलां, पयलीं प्रत्येकटो मानेस्त आपआपलो विशय तुमचे मुखार मांडटलो आनीक मागीर तुमचे कडल्यान थोडे प्रस्न येवनी आनीक मागीर आमी थोडे एकमेकांक प्रस्न विचारतले आनीक मागीर एक समिंग अप अशें आसतलें. पयलीं हांव आपयतां रॉयल बाब सिक्वेरा हांकां. हे LG टोरंटो AI लॅब हातूंत भितर काम करतात, AI रिसर्च सायंटिस्ट म्हणून. तांणी युनिवर्सिटी वॉटरलूत MCA केला. तांणी मायक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया टोरंटोच्या आनीक ADA सपोर्ट INC हातूंत भितर काम केलां. तांच्या रिसर्चाचे विशय मल्टीमोडल मशीन लर्निंग, क्वेश्चन आन्सरींग, इन्फॉर्मेशन रिट्रिवल, सिक्वेन्स टॅगिंग हातूंत भितर तांणी रिसर्च केल्या. ते सुशिक्षा हाचे संस्थापक आनी निमंत्रक आसात. हांव मागता तांचे कडेन तांणी आपले हांगा उलोवप करचें. सर्वांक नमस्कार. थँक्यू चेतन सर. म्हाका ल्हानतावनी मस्तो लँग्वेज म्हळ्यार मस्तो लायक आय एम व्हेरी पॅशनेट अबावट लँग्वेजीस. त्या देखून म्हजे रिसर्च हांव इंजिनियरिंगान शिकतना आनी काम करचें पुरा भाशे वयरच हांवें केल्लें आसा. आनी म्हाका मस्तो काले म्हणटा एक एडवान्स टॅक्नॉलॉजी कालें आसा लँग्वेज प्रोसेसिंगा वयर, तें फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स करूंक मेळटा आनी पळोवंक मेळटा. सो तुमकां एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार आमी इंग्लिशांत ऑटोमॅटीक ASR म्हणटा, ऑटोमॅटीक स्पीच रेकग्निशन. आतां हे सिरी म्हणटाना वा गुगल असिस्टंटा कडेन उलयतना तें कशें ट्रान्सक्रिप्ट जाता आमी उलोवचें इंग्लिशांत उलयल्लें तें दे से इट्स अ सॉल्व प्रॉब्लम, म्हळ्यार ऑलमोस्ट 100% एक्युरेसी आसा अशें म्हणटात. तशेंच दुसरे थोड्यो संगत्यो आसात नेम्ड एंटिटी रेकग्निशन, म्हळ्यार माय नेम इज रॉयल, आय वॉन्ट टू फ्लाय फ्रॉम बँगलोर टू दिल्ली म्हणटाना नांव आनी लोकेशन्स डेट्स कशें ते एक्सट्रॅक्ट करता. दीज थिंग्स आर मेंट टू बी सेट टू बी अ सॉल्व प्रॉब्लम. पूण अशें पळयतना म्हाका अशेंय बघता की आमची कोंकणी वा आमच्या लोअर रिसोर्स लँग्वेजांत देर हॅज बीन ऑलमोस्ट नो प्रोग्रेस. आतां ASR इंग्लिशान सॉल्व प्रॉब्लम आसूंक पुरो, पूण आमचे कोंकणीचे ASR हॅज व्हेरी लो एक्युरेसी वा एफेक्टीव मेजर्स तशें आसा. एक डिस्क्रिपन्सी आसा व्हडल्या भाशेंक, मस्तो रिसोर्स आसलेल्या भाशेंक भाशेचे मॉडल्स आनी ताचे सिस्टम्स कशे काम करतात आनी उणे रिसोर्स आसलेल्या लँग्वेजेसाचे मॉडल्स कशे काम करतात ताचे विशयांत डिस्क्रिपन्सी आसा. आनी हे डिस्क्रिपन्सी चड जावनूच येता. कित्याक म्हळ्यार तुमी आतां पळोवंक पुरो ChatGPT, DALL-E अशें पुरो मस्त लायक एवरीबडी नोज अबावट ChatGPT आजकाल न्ही, तशें मस्तो एडवान्स जावन गेलां. आनी अशें जाता की एक तुमी एक प्रॉम्प्ट दिव न्हू, पेंग्वीन डान्सिंग इन फ्रंट ऑफ विधान सौदा तशें दिल्यार तुमकां एक पेंग्वीन विधान सौदा मुखार डान्स करचे बरी तुमकां एक पिक्चर येता आजकाल DALL-Eंत. आनी
दुसरे दुसरे अशे ॲप्लिकेशन्स यूज करना काला म्हणटा डाली मिड जर्नी आनी तुमी चॅट जी पेंता म्हाका एक स्क्रिप्ट बरय सायबाचे वयर पेंग्विना वयर म्हळ्यार स्क्रिप्ट येता आनी यू कॅन क्रिएट अ व्हिडिओ एक 5 मिनटांनी खाली कांय करनासतना कॅमेरा नासतना फोन नासतना कांय नासतना खाली प्रॉम्प्टा वयर आमी व्हिडिओ क्रिएट करयत बट ऑल दीस इज ओन्ली फॉर इंग्लीश वा मेजर लँग्वेजीस रिसोर्स हेवी लँग्वेजीस आसा सो तशें म्हणटाना आमी चिंतूंक जाय कितले आमकां लँग्वेज कॉन्टेंट जाय लँग्वेज रिसोर्स जाय अँड वॉट इज द प्रॉब्लम कित्याक जाय आतां हांव 2 हप्त्यान सिताकट्टे म्हजें घर सिताकट्टे आसा म्हज्या पप्पाक टी व्ही पळोवनचे आनी लायक जाता पूण टी व्ही कांय ना टी व्ही नायन एकच पळोवन नासता रिपिटेड आनी ते रिपिटेड टेलिके आसता तितले व्हडले इंट्रस्टींग कॉन्टेंट ती कांय आसना सो हांवें चिंतलें इतलें कॉन्टेंट आसा तो इंटरनेटार कालें युट्यूबार कालें प्ले करया म्हणून पूण प्ले करूं की आय कुडंट थिंक ऑफ यू नो अ थिंग दॅट आय कूड प्ले अँड ही कूड अंडरस्टँड मागीर हांवें आखेर एक जस्ट फॉर लाफ्स तें तुमी पळोवंक पुरो अशें प्रँक्स करचें काय तुका अशें इंग्लीश उलोवचें न्ही पुरो कांय ना तें हांवें प्ले केलें पूण हांव चिंतूंक लागलो एकाद्या वेळा इतल्यो मुवीज आसात नॅटफ्लिक्सान तशें चिंत्या शॉशॉंक रिडेप्शन नायव्स आउट अश्यो थोड्यो बऱ्यो बऱ्यो मुवी आसात ताचे ट्रान्स्क्रिप्शन्स आसात इंग्लीश ट्रान्स्क्रिप्शन आसात एखाद्या वेळा आमचे एक इंग्लीश टू कोंकणी ट्रान्सलेशन आसा तर एकदम बरें ट्रान्सलेशन आसा तर जशें आमचें इंग्लीश टू जर्मन ट्रान्सलेशन आसा वा इंग्लीश टू फ्रेंच ट्रान्सलेशन आसा तर देन इट वूड ओपन अ ह्यूज अमावंट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर एवरीबडी आतां तांकां दुसरी भास गोत्त ना जाल्यारय असल्यो इतल्यो बऱ्यो मुवीज आनी पळोवप वा तितले बरे बुक्स आसात ब्रदर्स कॅरमाझो तशें बरें दे से इट्स द बेस्ट नॉवेल एवर रिटन असले बूक वाचयेत सो अशें आमी चिंतूंक जाय खाल आमी करयत तशें कॉन्टेंट बिल्डींग वा आमी ते गॅप उणें करूंक मुखार अशें वेताना सो आमी तें चिंतूंक जाय तें हांव सांगूंक कशें पावता आनी आमी थोडे ऑफकोर्स देर आर सेवरल एफर्ट्स ज्योतिम आनी कॅरन तशें उलयतली हाच्या विशयांत सो देर हॅव बीन सेवरल एफर्ट्स इन दीस फ्रंट पूण अशें आमी करयत की देर आर ऑल्सो अशें इंग्लीश लँग्वेजीन कशे थोडे मॉडल्स आसात सिस्टम्स आसात समटायम्स देर आर थिंग्स लायक क्रॉस लिंग्वल ट्रान्सफर तशें म्हणटात म्हळ्यार एका भाशेक काम करचें तें सिस्टम कालें आसा मॉडल कालें आसा तें थोड्या ट्रेनींग डेटा वयर म्हळ्यार इल्ल्या थोड्या डेटा वयर तें इल्लें इम्प्रूव करयत इंग्लिशाक आमी कोंकणीक आमी अडॉप्ट करयत तशें करयत सो ताच्या विशयांत आमी त्या डिरेक्शनार आमी काम करी जाय आमी कॉन्टेंट बिल्ड करी जाय म्हूण सांगून म्हजी 2 उतां आखेर करता थँक्यू थँक्यू रोयल्बा हांव आतां पळयतां कॅरन मार्था हो मंगळुरांतलोच जो सॉफ्टवॅर डेवलपर म्हणून काम करता तांणी तांकां म्युजीक आनी बुक्स ही डिजिटायज करपाक आवडटात तशेंच गुगल प्ले बुकाचेर तांणी ई बूक पब्लीश केल्यात हांव तांकां तांचे कडेन मागता तांणी आपले विचार मांडचे देव बरें करूं चेतन बाब वेदिरस्त्या मनस्तानो आनी मुखार जमलेल्यानो तुमकां सर्वांक नमस्कार म्हणटा ह्या सेशनाची जेन्ना म्हाका मेल्विन बाबान विचार सांगलो असलें एक सेशन करतात आनी तुजें विचार मंडन करीजे म्हूण सांगतना उरल्या पॅनलिस्टांक पळयलें मस्त अचिवमेंट्स केल्ली ज्योती मॅम आसा हांव कांय जल्मा तेणें तिणें तिचें एज्युकेशन कंप्लीट केलां आनी तिचें प्रोफायल पळयलें कंटिन्युअस पब्लिकेशन्स ऑफ पेपर ती आसा हांगा रॉयल बाब आसा ही हॅज डन अ लॉट ऑफ वर्क कंप्युटरांत एआयंत and I was just चिंतलें okay I won't have much to say much things to present हांवें केल्लें काम चड लांब ना आनी हें काम हांवें खाली फाटल्या 5 या 6 म्हयन्यांनी केल्लें मात्र आसा म्हाका ह्या विशयांत इंट्रस्ट आयली केन्ना म्हळ्यार हांवें आय जस्ट बॉट अ न्यू पेर ऑफ हेडफोन्स एक हेडफोन अपग्रेड केलें and I wanted to listen to some good quality content music इंग्लिशांत आसा हिंदींत आसा हांव कोंकणींत सोदतां म्हाका चड कांय मेळोना पब्लीश जालां पयलें ऑडियो सीडीज आयल्यात कॉन्टेंट पब्लीश जालां पूण आज सोदतना म्हाका इंटरनेटार आसा
पूण त्या कॉन्टेंट क्वॉलिटीचेर त्या ऑडियो क्वॉलिटीचेर त्या फिडेलिटीचेर सोदतना म्हाका मेळूना. सो हांवें कितें केलें, आय वेंट टू कलांगण. मांड सोबणाचे थोडे CDs हांवें घेतल्यो. आय ट्रायड कन्वर्टींग देम टू how much ever quality I can extract out of. I chose FLAC format. And next thing I asked them, when I ask for music, I get only like MP3 files. तांतू कितें म्हळ्यार खाली 1.mp3, 2.mp3. I don't know what they are. Who wrote those songs? Who's the musician? Who's the singer? त्या विशीं कितलेंय कसलेंय इन्फॉर्मेशन थंय मेळना. सो आय थॉट ओके, हांव हें प्रोजेक्ट म्हणून घेता. एटलिस्ट म्हाका मेळ्ळेले थोडे कोंकणी आल्बम्स आसात ते बऱ्या फॉर्मॅटाचेर कन्वर्ट करता. ताका कितें मेटा डेटा गरज आसा, ताचे आल्बम आर्ट जावं या ताचे आर्टिस्ट इन्फॉर्मेशन जावं तें घालता. तशें हांवें सुरवात केली. आनी मुखलें हांवें पळयलें उतरां गिरेस्त आसात. आतां आमी हांगा इतले कोंकणी लोक जमल्या, आमची कोंकण भास गोंयांत ताच्या उत्तरेंतल्यान धरून कोच्चीच्या दक्षिणे पर्यंत आसा. आनी तातूंत इतल्यो बोली आसात, आमी इतल्यो लिपी वापरता. असली एक अस्मिताय दुसऱ्या खंयच्याय भाशेक ना. आमी गेल्ल्या गांवांत ती लिपी आमी आपणायल्या, त्या लिपींत आमी साहित्य रचना. पूण जर तर आमी तो आस्वाद करी जाय, आमकां इल्लेशे कश्ट भोगतात. पळय आतां आमी गोंयचे आसा, आमी रोमी वापरता वा नागरी वापरता. पूण मंगळुरांत सडावत कन्नडी वापरता. पूण कन्नडी जर तर आमी गोंयच्या लोकांक प्रस्तूत केली, वाचूंक कश्ट जातात. तशें आसता. डिजिटायजेशनाची ह्या दिशेन गरज आसा. टुल्स आसात पूण वावर जावंका. आतां एक पद आमी घेया, खंयचें एक म्युजीक, एनी सॉंग इफ वी टेक. उतरां गिरेस्त आसात पूण उतरां कितें सकटांक समजनात. पूण आमकां उतरां समजाची जर त्या पदा वटूक लिरिक्स जाय. लिरिक्स आमी येदोळ CD पब्लीश करतना तातूंत प्रिंट करून दिल्यात वय. पूण जर तर आमी आतां ऑनलायन गेल्या, ऑनलायन आसा आमचे सुमार कॉन्टेंट्स, वेदर इट इज आवर बिग आर्टिस्ट, आमचे कॉन्टेंट क्रिएटर्स आसात. सकटांनी स्पॉटिफाय, Amazon म्युजीक तातूंत तांचें म्युजीक घाला. पूण नन ऑफ दीज सॉंग्स हॅव लिरिक्स इन देम. इफ यू कॅन गेट समथींग विथ टायम सिंक्रोनायज्ड लिरिक्स जर तर आमी प्रेजेंट केलें, इफ यू कॅन गेट इट इन अ कॅरिओके फॉर्मॅट, चड आनी चड लोक जो आयकता तांकां ते समजूंक ते वर्ड्स मुखार मेळटना सुलभ जाता. आमी जर तर आज इतले जण जमल्या, आमी सकटांय आतां इंग्लीश उलयता. इंग्लीश सकटांकी उलोवंक बऱ्यान येता. आमी हें शिकल्या इतलीं वर्सां, आमच्या सदांच्या वेव्हारांत, आमच्या हर एका फिल्डांत आमी वापरता. पूण जर तर आमचें इंग्लीश इतलें इम्प्रूव जालां, ताका एक कारण आसा. आमकां वाचूंक तितलें मेळना. आनी आमकां जर तर वाचतना खंयचोय शब्द समजुना, त्या शब्दाचो अर्थ कितें तें सोदून काडूंक आमी प्रयत्न केला. त्या शब्दाचो अर्थ प्रयत्न सोदूंक आमकां शब्द कितें म्हणलो कळाचें जाल्यार तें सारकें स्पश्ट बरयल्लें आमकां मुखार मेळना. सो आमी खंयचेंय मिडिया आमी जर पब्लीश करता, ताचे वटूक ताचे मेटा डेटा आसा जे, ताचें इन्फॉर्मेशन ताचे वटूक आसा जे, म्हजी एक अभिप्राय आसा. सो हें सर जाल्या उपरांत मुखार म्हाका एक विशय समजलो. हांव फाटल्या सुमार 10 वर्सांत हांव सॉफ्टवॅर कामांत आसा. ह्या कामाक लागून म्हाका म्हज्या मायगांवांत रावूंक जावना. हांव बेंगलोरांत आसलो आनी त्या वेळार म्हाका भोगलें अशें, हांव ल्हानपणार वाचल्ले सुमार बुक्स आसले. सो ते बुक्स म्हाका आतां वाचूंक मेळटात गी म्हणून. ते आसूंक पुरो, केन्नागी पब्लीश जाल्ले, लिमिटेड कॉपीज, लिमिटेड क्वॉन्टिटीजांत. बट आज हांव सोदतना दे आर ओनली अवेलेबल इन फ्यू सिलेक्ट लायब्ररीज. एंड ड्यू टू माय वर्क कमिटमेंट आय वोंट बी एबल टू विजीट दोज लायब्ररीज इन पर्सन एंड टेक देम, रायट. सो हें कॉन्टेंट आमकां चड आनी चड सकटांक पावूंचें बरी जायचें. देर आर एफर्ट्स फॉर डिजिटायजेशन, बट हे ग्लोबल स्केलाक एज इन व्हेरी एक्सेसिबल फॉर्मॅट आमकां येदोळ मेळूंक ना. आमच्या कडेन हांवें पळोवचें जाल्यार आमकां बुक्स वाचूंक पेपर इज द बेस्ट फॉर्मॅट. यू प्रिंट इट, प्रेजेंट इट, बट इट हॅज लॉजिस्टीक इश्यूज. डिजिटल म्हणटाना वॉट कूड बी द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन? वी कॅन थिंक ऑफ किंडल्स, रायट. Kindle as a e-book reader. There are so many others, but
what you can come to think of prominently is Kindle. But again, there are some issues. I tried this with one of the books, so that was the next project I took up. हांवें पळयलें की किंडलांत हिंदी फॉन्ट्स म्हळ्यार नागरी आमकां बरेंकन प्रेजेंट करूंक जाता, पूण तातूंय इंडियन लँग्वेजीस हॅव दीस, इंडियन स्क्रिप्ट्स, इंडिक स्क्रिप्ट्स हॅव दीस स्मॉल आयटम वेर वी हॅव कॉम्प्लेक्स फॉन्ट रेंडरींग. आमी हिंदी म्हणटना ह बरयता, ताचे उपरांतली ई जातना ताच्या पयलें येता. तें फॉन्ट रेंडरिंगाचें तें इट्स अ सॉल्वड प्रॉब्लेम, बट किंडलांत दे हॅव नॉट येट सॉल्वड इट प्रॉपरली. They are holding back for some reason. I don't know what the thing is. But if you take a mobile phone, it is very well solved. Kanche Unicode ache kanche language if you take, it is properly represented. Then I decided, okay, chalo, let's not concentrate on the Kindle efforts. Let's do it on Google Play Books, so that sakta lagi mobile phone asa, Android or iOS, Google ache presence donainti asa. So I thought, okay, let me go ahead and do that. So हांवें तांतू थोडे बुक्स कन्वर्ट केले. ते पळयतना आय केम अक्रॉस वन मोर प्रॉब्लेम, दॅट आमी केलेले बुक्स वी वायल पब्लिशींग वी हॅव टायप्ड द मॅटर, पूण आमी ते खंयचेय युनिकोडान करूं ना. वी हॅव ऑल डन इट इन ANSI. आतां वी आस्क लायक वॉट इज द डिफरन्स फॉर अ प्रिंटेड मॅटर. It's all about having that ink dot put on the paper. हमचे काम मुक जालें, then the user will read it, no problems. But when it comes to computers, we have to have it in the right format. सारके रितीन आतां आमकां वाचतना समजलें, कंप्युटराकी समजचें. ANSIन कितें जाता, आमी एका फॉन्टाच्या वयर डिपेंडन्सी दवरता. So if a content has to be read, the font also has to be present, only then it makes sense. तें फॉन्ट काडा तुमी दुसरे खंयचेय फॉन्ट घाला, it is just garbled mess. So computer won't understand. So आमी डिजिटल जाताना एका मदल्या लेवलाचेर आमी सुरू केलें, ताचे उपरांत आमी अपडेट जावना. सो तें आमी तुर्तान करचें म्हाका गरज दिसता, आनी तें आमचे कडेन रेडी आसलें. आनी आतां आनी एक हांवें पळयलां, ANSIंत आसा, कन्वर्ट करूंक जाता, पूण कन्वर्ट केल्या उपरांत देर वील बी सम निगल्स. It will be left out. You have to sit again, correct it, proofread it, and then use it. That takes a lot of time, right? So तशें म्हणटना it's better to now switch those formats again, go with the Unicode. तिसरें हांवें पळयल्ले विशय आसा, I'll come back to the media, about the fidelity, right? आमी टायटानीक सक्तानी movie, we have heard of the movie, have seen the movie, right? टायटानीक जाल्लें, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1998 सारकें. सो तें ताचें शूटिंग ऑलमोस्ट 95, 94, 95 तावन जालां म्हणून हांव पात येता. आय डोंट नो द एक्झॅक्ट डेट्स. पूण आमी वेन वी सॉ इट फॉर द फर्स्ट टायम, इट वॉज ऑन अ CRT स्क्रीन, अ स्मॉल स्क्रीन. वी सॉ इट इन सम केबल चॅनल, रायट? At least I do, I can relate. We enjoyed it thoroughly, no problems there. We heard the song My Heart Will Go On. We enjoyed it. But now, today, I urge you to take a good quality pair of headphones, just plug it in and try to listen to the song again, try to observe the details. तांतू मस्त डिटेल्स आसात, मस्त फिडेलिटी आसा. हांव सांगूंक सोदतां कितें म्हळ्यार, तें केल्लें कांय 20 वर्सां आदीं जाल्यार तांणी तांतू तितले डिटेल्स तांणी मेन्शन केल्यात, देखून आमकां तें आजय रेलेवंट दिसता, आजय एन्जॉयबल दिसता. इट डजंट फील आउटडेटेड ऑर लेगसी. आमी तें काम आज करीचें म्हणून बघता. आमचे सॉंग्स आसात, हांवें 17 आल्बम्स हांवें पळयल्यात, वी ओन्ली कॉन्सन्ट्रेट ऑन वॉल्यूम. वी जस्ट वॉन्ट डिकचीक, रायट? तें आमी बगलेक दवरून फिडेलिटी, क्वॉलिटी, त्या विशयांची आमी ध्यान दिवंक म्हणून म्हाका भोगता. सो हे थोडे रेलेवंट विशय म्हाका दिसतात आमी हे पयल्यान एड्रेस करूंक जाय. तशें जातना आमी कोंकणींत कितें कॉन्टेंट करता तें मुखल्या जनरेशनाक एक्सेप्टेबल जाता, एन्जॉयबल जाता, आनी आमी मुखार कितें डिजिटल एफर्ट्स करता त्या एफर्ट्साक पॅरल ऑर सपोर्टीव ऑर फीडिंग डेटा म्हणून इट बिकम्स अ गूड कॉन्टेंट इन दॅट वे. सो इतलें सांगून हांव म्हजी उतरां अखेर करतां.
देव बरें करूं. देव बरें करूं करण बाब. तुमचे प्रश्न तुम्ही तयार दवरातच, आमी मुखार येतले परत तुमचे मान्यान. हांव मागता आमचे मदीं आसा डॉक्टर ज्योती पवार. ही गोंय विद्यापिठांत शिकयतात. तांणी कंप्युटर सायन्सीन PhD केल्या. तांणी नॅशनल लँग्वेज ट्रान्सलेशन मिशन हांचे वरवीं विद्यापती प्रकल्प हातांत घेतला. तशेंच 12 लँग्वेजींनी जावपी इंडियन लँग्वेजीस कॉर्पोरेशन इन्स्टिट्यूट कॉर्पोरा इन्स्टिट्यूट इनिशिएटीव हातूंत भितर ती काम करतात. तशेंच 7 भासां भितर जावपी इंद्रधनुष वर्डनेट प्रोजेक्ट हाजेरूय बी ती काम करतात. आनी खूब जाणांची ती PhD गायडूय बी आसात. हांव मागता तांचे कडेन तांणी आपले विचार मांडचे. थँक्यू. देव बरें करूं. हांव आतां म्हळ्यार ज्या भाशेन उलयता प्युअर कोंकणी आसची ना. आय विल बी युजींग कोड स्विच्ड लँग्वेज. म्हणल्यार मदें कोंकणी आनीक मदें इंग्लीश. इट विल नॉट बी प्युअर. ओके. बिकॉज मेन पर्पज इज टू गेट अक्रॉस द पॉयंट्स. तर आज जेन्ना म्हाका कळ्ळें म्हळ्यार जेन्ना आमंत्रण आयलें की अशें सेशन आसा टॅक्नॉलॉजी फॉर कोंकणी, तर हांव विचार करूंक लागलें ओके वी हॅव बीन डुईंग बट एंड इट्स अ नायस इनिशिएटीव. हाजी खूब गरज आसा. ओके. तर टॅक्नॉलॉजी फॉर कोंकणी तर खंय म्हळ्यार एक्चुअली यूज आय सो वॉन्टेड टू समरायज. ओके. तर फर्स्ट पॉयंट जो म्हाज्या हाच्यान आयलो की वी नीड टॅक्नॉलॉजी टू प्रिजर्व द रिचनेस ऑफ कोंकणी. ओके. आतां आमी पळयलें इनॉग्रल सेशनान की कोंकणी वी रियली नीड टू फील प्राऊड ऑफ इट. ओके. कोंकणीन कितले तरी डायलॅक्ट्स आसात आनी इट इज रिटन इन सो मेनी स्क्रिप्ट्स देवनागरी, रोमी, कन्नडा, मलयालम आनी डायलॅक्ट्स तर कितले तरीच. ओके. सो वी आर रियली स्प्रेड आनी जे म्हणलें की अक्रॉस द ग्लोब आनी दीस वर्ड सुट्स रायट लायक वर्ल्ड कोंकणी सेंटर वेर वर्क फॉर कोंकणी इज हॅपनिंग. ओके. तर फर्स्ट आमकां ताजें रिचनेस प्रिजर्व करूंक जाय म्हणून टॅक्नॉलॉजीची गरज आसा. ओके. सो कोण करतले हे तर हाव दे वील यूज इट दीस हॅज बीन एड्रेस्ड बाय माय यंग पॅनलिस्ट. तर एक्चुअली कितें आसा जें कितें कोंकणीन आसा ओके जें आमच्या एक्सपर्ट्सान सगळें केल्लें आसा तें डिजिटायज केलें तरच तें आमचे फुडल्या जनरेशनाक मेळटलें. ओके. आनीक आतांच म्हणिल्लें की सगळे भायर वयतात मागीर इवन मदर टंग घरान उलयनात कोंकणी. भोवतेक वेळार महाराष्ट्रान आसले तर मराठी उलयतात किंवा हिंदी आनी भायर आसले तर इंग्लीश. म्हणून कितें जालां हळूहळूच आमची कोंकणी भास म्हळ्यार नेक्स्ट जनरेशन तांकां उलोवंक कळना. जेन्ना ते येतात आपल्या म्हळ्यार खेड्यान बी तर दे फायंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट. तांकां तांच्या घरांतल्या लोकां कडेन उलोवंक सुद्दां म्हळ्यार कम्युनिकेशन व्हेरी डिफिकल्ट जाता. तर हाव कॅन वी हेल्प. तर एक आज आमकां कळ्ळें की गोवा युनिवर्सिटीन तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें की गोवा युज ऑलरेडी सर्टिफिकेट कोर्स केल्लो आसा वीच वील हेल्प पीपल टू लर्न कोंकणी. तो सर्टिफिकेट कोर्स कोणूय घेवंक शकतात आनी कोंकणी शिकूंक शकतात आनी मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इज इंग्लीश. म्हणटकच कोणूय कोणाक कोंकणीची आवड आसा ते शिकतले. तर हे कोंकणी शिकपाचें जालें तर बाकी आमचें जें कितें सांस्कृतीक बाकीचें लिटरेचर आसा तें सगळें डिजिटायज जावंक जाय. ताजेंय थोडें इन्फॉर्मेशन कळ्ळें की ऑलरेडी इनिशिएटिव्स हांगा सुरू जाल्ले आसात. ओके. ओन्ली वी नीड टू स्पीड अप. ओके. सर हे सगळें जालें तर वील बी एबल टू प्रिजर्व कोंकणी अँड ट्रान्सफर इट टू द नेक्स्ट जनरेशन. हो सगळ्यान इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा. ओके. आनी वी हॅव टू मेक द यंग जनरेशन फील प्राऊड ऑफ कोंकणी. हाव कॅन वी मेक दॅट. तर आमी हायलायट करूंक जाय कोंकणीचे कितले डायलॅक्ट्स आसात कितले आनी कोण कोण आमचे सिनियर हे आशिल्ले. इफ आय रिमेंबर टू गिव कोंकणी इट्स स्टेटस पयलीं बरेचशे रेवल्युशन जाल्ले आसा. खूब लोक एकत्र येवन ताणें म्हळ्यार कोंकणी लँग्वेज प्रिजर्व केल्ली. ओके. आनी बिकॉज ऑफ देर एफर्ट्स इट इज वन ऑफ द शेड्युल्ड लँग्वेजीस. अदरवायज वी वुडंट हॅव हॅड कोंकणी इफ इट वॉज नॉट फॉर देम. ओके. तांचे प्रयत्नान कोंकणी आज टिकला.
तशेंच आमी सगळ्यांनी मेळून वी हॅव टू फॉरगेट आवर डायलेक्ट्स. वी शूड जस्ट कीप वन थिंग इन मायंड, वी आर वर्किंग फॉर कोंकणी and not get caught in these issues of dialects or script. All have to just keep one vision. I want to work for Konkani, and Konkani is really one of the richest languages. Okay? Now we say it is poor in resources. Okay? Why do we feel it is poor in resources? कित्याक काय म्हणल्यार सगळीकडे कोंकणीचें एक्चुअली काम चल्लां, पण ते सगळे एकत्र हाडची गरज आसा. ओके, सो आय थिंक दीस इज द रायट प्लेस. खंय म्हळ्यार सगळें इन्फॉर्मेशन कोंकणीचें खंय खंय काम चल्लां. इनफॅक्ट इवन पीपल स्टेईंग अब्रॉड आर ऑल्सो डुईंग वर्क फॉर कोंकणी. तेय समजा एकत्र खंय तरी आमी डॉक्युमेंट केले तर आवर यंगस्टर्स ऑल्सो फील प्राऊड टू सी दॅट ओके कोंकणी हांगा सगळे कडेन चल्ला. वी आर रियली स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब. ओके, आनी एक म्हाका कोणे तरी म्हाज्या स्टुडंटान सांगिल्लें देर इज अ कोंकणी लवर्स ग्रूप. ओके, एंड देर आर सो मेनी पीपल इन दॅट ग्रूप. ओके, सो ईच वन डिसाइड्स टू कॉन्ट्रिब्यूट. ओके, देन वील नॉट रिमेन रिसोर्स पुअर. ओके, सो दॅट वॉज द फर्स्ट पॉयंट. सेकंड, टेक्नॉलॉजी वाय फॉर कोंकणी. आतां जस्ट म्हणलें की खुबशें इन्फॉर्मेशन इंग्लिशीन अवेलेबल आसा आनी वी हॅव सीन लॉट ऑफ वर्क हॅज बीन डन इन इंग्लीश. ओके, सो वी वूड वॉन्ट द सेम थिंग टू बी डन फॉर कोंकणी. आतां इंग्लिशीन जें इन्फॉर्मेशन आसा तें जर आमच्या खेड्यान सगळ्यांक जर तें समजूंक जाय तर वील हॅव टू गेट इट ट्रान्सलेटेड टू कोंकणी. ओके, आतां हें ट्रान्सलेशन काम इफ यू हॅव टू डू मॅन्युअली इट विल रियली टेक एजीस. ओके, एंड आतां कितें जालां कंप्युटर्स स्पीड वायज आनी देर इज लॉट ऑफ एडवांसमेंट. सो वाय नॉट यूज कंप्युटींग पावर टू हेल्प अस इन द ट्रान्सलेशन. इट मे नॉट टोटली रिप्लेस इट, ओके, बट इट विल रेड्यूस द वर्क ऑफ द ट्रान्सलेटर्स. ओके, ते रेड्यूस करचे साठी देर इज अ नीड फॉर मशीन ट्रान्सलेशन सिस्टम्स वेर वी यूज मशीन लर्निंग टेक्निक्स. ओके, आणि मशीन लर्निंग टेक्निक्स जर यूज करूंक जाय तर ताज्यासाठी खूब डेटा जाय. ओके, समजा आमकां टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रान्सलेशन करूंक जाय, जें कितें आतां समजा इंग्लिशीन आसा तें आमकां कोंकणीन जाय. इट कूड बी एनी स्क्रिप्ट. ओके, सो डिपेंडींग ऑन दॅट तर आमकां तसो एक कॉर्पस तयार करचो पडटा, टेक्स्ट कॉर्पस. ओके, कॉर्पस म्हण आतां म्हाका जर इंग्लीश टू कोंकणी ट्रान्सलेशन जाय तर आय विल हॅव टू क्रिएट अ कॉर्पस. म्हळ्यार तेतून पॅरल सेंटेन्सीस इंग्लिशीन जे आसा तेच म्हाका कोंकणीन ट्रान्सलेट केल्ले आनी हे कोण करतलो एक्चुअली इट विल बी डन मॅन्युअली बिकॉज दॅट विल बी यूज्ड बाय द मशीन टू लर्न हाऊ टू डू द ट्रान्सलेशन. म्हणून क्वॉलिटी ऑफ दीस कॉर्पस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्वॉलिटी इम्पॉर्टंट आसा आनी तशीच क्वॉन्टिटी खूब जाय. ओके, म्हणल्यार द मशीन हॅज टू लर्न ऑन इट्स ओन. सो बोथ क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी. हो जालो टेक्स्ट. सिमिलरली स्पीच ऑल्सो इफ वी कॅन हॅव. आतां थोडे अजून लोक आसात जांकां वाचूंक येना तर स्पीच. ओके, सो इफ सपोज एक टेक्स्ट आसा आनी तें इन्फॉर्मेशन तांची म्हायती जाय तर इफ वी कूड हॅव अ टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम, ओके, दॅट विल रियली हेल्प. ओके, सिमिलरली suppose somebody doesn't know to write but has a lot of knowledge and we want to preserve that knowledge तर आमकां speech to text system जर आसत तर it will be very easy. ओके, तर अशें काम करची गरज आसा आनी हो रिसर्च एक्चुअली चल्ला गोवा युनिवर्सिटीन. सुरवातीक I should always remember one person who told me that was Professor Pushpak Bhattacharya from IIT Bombay. म्हळ्यार हांवें तांकां आपयल्ले नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसींग हाचेर एक सेशन घेवचे साठी जेन्ना रिफ्रेशर कोर्स ऑन कंप्युटर सायन्स आय वॉज कॉर्डिनेटींग. तर ताणें सांगलें की तुमचे कोंकणीसाठी तुमी कांयच करूंक ना तर कितें तरी करची गरज आसा. So among my colleagues, it was actually Mr. Ramdas Karmali who had a great interest in
natural language processing because he has love for Konkani, and I think many of you know Nagesh Karmali, who has contributed a lot for Konkani. So I should say he was the person who said, I want to do something for Konkani. And then I told Professor Pushpak, okay, तुम्ही इतले काम केल्ले आसा बाकीच्या भाषांसाठी, जर तुम्ही गाईड करूंक तयार आसात तर आम्ही हे काम सुरवात करतात गोवा युनिवर्सिटीन. तर अशें हेजेनी म्हळ्यार तें स्टार्ट जालें. थंय मागीर एक फॅकल्टी मेंबर आशिल्ली शिल्पा देसाय, ताणें म्हणलें ओके आय एम रेडी टू टेक द फर्स्ट स्टेप. पण फर्स्ट स्टेप जेन्ना घेतलो तेन्ना इट वॉज नॉट सो इजी. जर तुमकां कंप्युटर सायन्सान नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग हाचेर PhD करची आसा तर ताजे साठी तितले डेटा रिसोर्सीस जाय, गरज आसा रिसोर्सीस, आनी तेन्ना कांयच रिसोर्सीस नाशिल्ले. ओके, सो द फर्स्ट प्रोजेक्ट एज मेन्शन्ड वॉज इंडियन लँग्वेजीस कॉर्पोरा इनिशिएटीव. हो प्रोजेक्ट सुरू जाता आशिल्लो तेन्ना मागीर प्रोफेसर गिरीशनाथ शाह फ्रॉम hello, yeah. So he approached, are you ready to take this project? So it was some timely the support that I got. I said yes, I'm ready. म्हळ्यार आमकां हांव तयार आसा. आनी त्या प्रोजेक्टान आमी 100,000 सेंटेन्सीस कॉर्पस तयार केलो, आनी दॅट वॉज अ स्टार्टींग पॉयंट. आनी बरेचशे हांगा फुडें आसात ज्यांनी आमकां मदत केली, लायक दामोदर गाणेकर सर अँड माय अदर स्टाफ आर प्रेझेंट. हांव कंप्युटर सायन्सांतलें, सो हे असली कामां करतना नेहमी कोंकणी पीपल आर रिक्वायर्ड एज वेल एज कंप्युटर सायन्स. ओके, आनी हे प्रोजेक्ट्स जे आमी केले ते वॉज इन कोलॅबरेशन विथ कोंकणी डिसिप्लीन ॲट गोवा युनिवर्सिटी. ओके, आनी एक मनुश्य असो आशिल्लो, तो आज ना आमचे मदीं, म्हळ्यार शांताराम वालावलेकर सर, ज्यांनी हातून खूब मदत केल्ली बिकॉज ही हॅड नॉलेज ऑफ कंप्युटर सायन्स एज वेल एज कोंकणी. आनी डॉक्टर माधवी सरदेसाई वॉज आवर always support for linguistic part. Linguistics also is very important in when you want to do work with NLP. Okay, तर तो जालो इंडियन लँग्वेजीस कॉर्पस तयार जालो. तशीच डिक्शनरी म्हणल्यार तातूंत इंद्रधनुष वर्ड नेट प्रोजेक्ट तो आमी 7 भाशांचो केल्लो, तातूंत कोंकणी आशिल्ली, आनी गोवा युनिवर्सिटीन तो लीड केला. सो वी डीड वर्क फॉर कोंकणी वर्ड नेट. कोंकणी वर्ड नेटान आतां जवळ जवळ 33,000 कन्सेप्ट डेफिनेशन्स आसात, आनी खूब आनी कामाची गरज आसा. इफ वी लूक ॲट इंग्लीश वर्ड नेट, दे हॅव क्रॉस्ड 1 lakh एंट्रीज. ओके, आनी आउट ऑफ इंट्रस्ट आय जस्ट आस्क्ड देम हाऊ डू यू डू इट. ओके, तर ताणें म्हाका सांगलें प्रत्येक स्टुडंट जो NLP घेता तांकां आमी स्टुडंट्साक सांगतात की यू ॲड टू दीस रेपॉजिटरी. ओके, सो एवरीबडी कॉन्ट्रिब्युट्स अँड ओन्ली देन सर कोंकणीकूय ताची गरज आसा. वी हॅव टू डू इट. आनी सद्या आतां लेटस्ट जें काम चल्लां तें बायडायरेक्शनल मशीन ट्रान्सलेशन. ओके, ताजेर एक्चुली इन डिटेल फाल्यां प्रेजेंटेशन जावचें आसा, पण थोडक्यात म्हणल्यार सांगप म्हणल्यार वी आर वर्कींग ऑन हिंदी कोंकणी पेर. आनी अल्टिमेट एम ऑफ दीस प्रोजेक्ट इज व्हेरी इंट्रस्टींग इज दॅट हांव आतां समजा हिंदीन उलयता तर तें म्हाका कोंकणीन मदीं ट्रान्सलेट जातलें आनी कोंकणीन आयकूंक येतलें. So anybody in the audience who doesn't know Hindi but knows Konkani will benefit from that. तशेंच समजा हांव कोंकणीन उलयलें आनी एक ऑडियन्सान कोण आसा ताका कोंकणी येयना पण हिंदी येता, तर इट विल बी ट्रान्सलेटेड इन हिंदी. सो दॅट्स व्हेरी इंट्रस्टींग. पण ताजे साठी अगेन सिन्स इट इज युजींग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एंड दिस वी नीड ह्यूज कॉर्पस आणि good quality corpus. So we are continuously working on that project. Staff asa anik we are trying to involve all the stakeholders also. If there is time at the end, we can demonstrate something which is working for Marathi English. If there is, okay, we can do that. Thank you. Yeah, thank you. तुमी पळयलें आसतलें की हांगा कंटेंट बिल्डींग, कॉर्पस बिल्डींग हाजेर प्रत्येकाच्या हातून भितर आयलें की हें जावपा जाय. मॅडमीन सांगलें तशें ना अशें न्ही, पूण तें परत एक कडेन हाडपाचें काम जावपा जाय असोय बी हातूंतल्यान सूर आयलो. आमकां एक एडवांटेज मेळटा ती आमची कोंकणी 8 शेड्युलां भितर आसा.
म्हणटकीर 8 शेड्युलां भितर आशिल्ल्यान सेंटराचे फंडींग आनी बाकीच्योय बी गजाली आमच्यांनी वापरपा जातात. आनीक पूण खूब जाणां हांगा बशिल्ल्यांक सुद्दां किंवां म्हाका सुद्दां खुबश्यो अश्यो गजाली खबर नात ज्यो ताजे अंडर आमी फायदो घेवपाक शकतात. आतां आमचे प्रत्येकाचे आतां मोबायल आसात. सो मोबायलाचेर जर कोंकणी जर येतली आनीक ती जर वापरपाक यूथ जर लागले जाल्यार ताजो प्रसार चड जातलो अशें म्हाका दिसता. म्हणटकीर तें करपा खातीर किंवां जो उदरच्यान तुमी तिगूय जाण उलयलीं, सो तें करपा खातीर तुमचो आतां हांगा जो यूथ बसला तांची कंट्रिब्युशन आमी कशी घेवपाक शकतात? कित्याक प्रत्येक एक प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार ताजे लिमिटेड लोकच काम करतात आनी ते त्या लिमिटेड लोकां कडेन उरता आनी थोडे त्या जांकां खबर आसा तांचे माने उरता. पूण जेन्ना कॉमन मनीस जर तातूंत भितर कंट्रिब्यूट करपाक शकलो जाल्यार तें आपलें अशेंय दिसपाक शकतलें. आनीक हातूंत भितर कॉमन मनशाचो रोल कितें? तुमी तिगूय हाजेर मातशें हांव हें ल्हान रितीन आन्सर करूंक ट्राय करतां. आमी आतां सांगल्या प्रमाणे हें अशें प्रोजेक्ट जालां आसूंक पुरो की डिजिटायजेशनांत चड कांय जावना कोंकणी खातीर, म्हळ्यार एंड युजराक पावचे परी कांय चड जावना म्हणून दिसता आसूंक पुरो. बट दॅट इज नॉट द केस. हांवें आतां 2 बूक पब्लिश्ड केल्यात, थोडे पायपलायनांत आसात, गुगल प्ले बुकांत आसात. हे गुगल प्ले बुक्साचे फीचर, रीड अलाउड फीचर, इट इज टेक्स्ट टू स्पीच, नथींग बट टेक्स्ट टू स्पीच. ह्या हातूंत कोंकणीक ISO एक टॅग मेळ्ळा, आमी KOK म्हणून ISO टॅग, लँग्वेज टॅग आमी वापरता. ते वापरून हांवें प्रयत्न केला. हांव एक ल्हान डेमो दिता म्हज्या फोनांत. हांवें 2 कॉन्टेंट्स दवरल्यात. एक नागरी लिपींत एक ल्हान कॉन्टेंट दवरलां आनी एक हांवें केल्ले पब्लीश जाल्ले बुकाचे एक ल्हान एक्सर्प्ट हांव प्ले करतां. सो हें पयलें कॉन्टेंट आसा, कानडी लिपींत हो बूक आसा. बाबीतरी कारकोड हाणें बरयल्लो इल्ले इल्ले इल्लेले. सो ताचो एक पॅराग्राफ हांव प्ले करतां. हांवें भुरग्यांक पळयलें. ते सकाळीं तूत गरजेन बायल कुळारा गेल्लीं. वेताना भुरग्यांक पळेनचे विशीं लदीन दीनूक विसरालें ना. ह्यो बाटल्यो हुंकर, 3 कुलेरांक दुदा पिठो घाल, हळथून उदक घालून बरें हालवून बेबीक दी. सृजना कुटवून ब्रश करवून, ब्रेड आमलेट करून दी. 1 ग्लास उब दूध दी. ताका होमवर्क कराय. जेवण फ्रिजांत आसा, दनपरां बरें हून करून दी. हांवें भुरग्यांक पळयलें. एकलें 5 वर्सांचें, दुसरें 1.5. कितल्या आपुरबायेन न्हिदल्यांत, तांच्या ह्या न्हिदे सुखा मुखार करोडपती मेलो. सो हें आसलें कानडी लिपींत बरयल्ल्यांतलें एक पॅराग्राफ. मुखलें एक पॅराग्राफ हांव नागरी लिपींत एक ल्हान कॉन्टेंट हांवें ॲड केलां. हे पयर जेनेरांत कविता फेस्त जाल्लें, ताचेर रिपोर्ट आसलो. तांच्या वेबसायटींत हांवें नागरी लिपींतलें घेवन एक डॉक्युमेंट केल्लें. सो तें हांव TTSांत प्ले करतां. वेळाचे धरते काव्याळ पावसान भिजलेल्या 17व्या कविता फेस्त. कविता ट्रस्टान वर्सावार मांडून हाडच्या कविता फेस्ताची 17वी आवृत्ती ह्याच 2023 जानेराचे 8 तारखेर कोंकणी बरोवपी कविस्टांनी वेळाच्या घरच्या अंगणात वडे गद्दाळायन चल्ली. मालघडो कोंकणी बरोवपी संपादक ऑस्टीन डिसोजा प्रभू, कोंकणी भाषा मंडळ गोवा हाची अध्यक्षा आणि लेखिका अन्वेषा सिंग बाट, तशेंच टॉनी बेठा हाणी कविता ट्रस्टाचो अध्यक्ष किशू बाकूर आणि कार्यदर्शी एव्रेल रोड्रिगस हाच्या सांगाता फुला पाकठ्यो वाऱ्यार उबोवन फेस्ताचे उक्तावण केले. आतां आमी हांगा पळयलें, हें नागरींत आसलें, पूण तुमी ऑब्जर्व केलां आसतलें पयल्या पॅराग्राफाक एक रितीचे वॉयस आयलो, सेकंड पॅराग्राफाक दुसरोच वॉयस आयलो. आनी हांव काल ट्राय करता आसतना बाय अन्वेषा सिंग बाळ, तिचें नांव आसा पूण वाचतना अन्वेषा बाळ म्हणून येतालें. सिंग कितें गोतूना, ताचें खबर ना, पूण आज कितें सारक्यान आयलें. बरें, पूण अशी परिस्थिती आसा. सो
युजेबल म्हणटना एक कांय 80% म्हणूयात. मे बी प्रोनावन्सिएशन आसूंक पुरो वा ताचे एक्सप्रेशन्स आसूंक पुरो ते इम्प्रूव जावपाक आसात, पूण आज हे वापरयेत. सो हे म्हूण तें आसा हांव. सो डिजिटायझेशन म्हणटना आतां हें मोबायलांत आसा, तुमकां तुमच्या प्रिफरन्सा प्रमाणे कितलें व्हड फॉन्ट जाय ते तुमी सेट करचें. ताचे उपरांत तुमी जस्ट पेज फ्लिप करचें, वाचून वयचें. अशें दिसतना यूज करूंक सुलभ जाता म्हणजे म्हजी अभिप्राय. हें एग्जाम्पल आशिल्लें टेक्स्ट टू स्पीच ह्या हातूंत भितर वचपाचें. फक्त हातूंत भितर एक जावपाक शकता की कंप्युटराक इमोशन्स नासतात, म्हणटकीर ते जे स्पीच येतली ती ड्राय ऑर एकाच टोना भितर येवपाचें. हय, हां. म्हाका हांवें 2 संगत्यो ऍड करूंक जाय आसल्यो. एक ज्योती मॅमान सांगिल्लें बरी कन्सॉलिडेशन ऑफ एफर्ट्स. आतां तुमी गुगल ट्रान्सलेट लास्ट इयर कोंकणी इंग्लीश टू कोंकणी म्हळ्यार कोंकणी लँग्वेज तांणी सपोर्ट केली. आतां तुमी ते ट्रान्सलेशन पळयल्यार ते मोस्टली थोडे ट्रान्सलेशन अशें बिब्लिकल दिसता, आनी ते खंयची कोंकणी डायलॅक्ट आसा. आमी हांगा कोडयाळांत मंगळुरांत क्रिस्तांव कोंकणी आसा गी वा कुडमी कोंकणी ते कळना. सो अशें जालां की बिकॉज बायबल इन मेनी वेज इज द बिगेस्ट पॅरल कॉर्पस दे कॅन यूज. ते मस्त अशें बिब्लिकल पळयतनाय मस्त नॅचरल म्हणून दिसना. सो ते एक अशें जाय जे की इंडस्ट्री आनी कम्युनिटीज काले आसात ती वट्ट काम करणं. ते म्हळ्यार आमचे एफर्ट्स काले आसात तो विंगड ग्रुपांनी ते कन्सॉलिडेट करूंक जाय. ती एक विशय. आनी एक कालें म्हळ्यार आमकां मस्त ह्युमन रिसोर्स आसा, मस्त जाणां आमी आसा हांगा. आमचे वर्ल्ड कोंकणी सेंटर स्कॉलर्स आनी मस्त नांव आसा. आनी आमी वर्ल्ड कोंकणी सेंटरान ती आमी डिजिटायझेशन एफर्ट मस्त आसा. आमी बुक्स काले आसात लायब्ररींत, ते डिजिटायज केल्ले आसा. सो ताचे वयर आमी आसले OCR आतां कॅरन मामान दाखयल्ले थोडे आसूंक पुरो. ते कन्नडा OCR कन्नडा TTS वा नागरी TTS आसूंक पुरो. सो हें आमी कन्नडा OCR कन्नडा TTS स्टार्टींग सुरू करणं. ताचे उपरांत ते अपडेट करचे बरी. म्हळ्यार फर्स्ट आमी आसले सिस्टम्स यूज करून ताचे अपडेट करचे बरी. तशें करी येता. आनी थर्ड थिंग कालें म्हळ्यार देर आर ऑल्सो सिस्टम्स खाली स्पीचा वयर काम करता. जशें लँग्वेज मॉडेल बिल्ड करूंक. लँग्वेज मॉडेल म्हळ्यार एक लँग्वेजीचे कशें काम करता म्हणलें एक सिस्टम. सो ते आमी बिल्ड करचे जाल्यार खाली स्पीचा वयर काम करचें आसतात. खाली स्पीच रेकॉर्डिंग्स आमी करयेत. सो आमी अशें करयेत की आमी कम्युनिटीजांक वचून दुसऱ्या कम्युनिटी कडेन वचून वी कॅन कलेक्ट अ होल लॉट ऑफ रेकॉर्डिंग्स. आमी ट्रान्सलेट करीचे म्हळ्यार ट्रान्सक्रिप्ट करीचे म्हण ना, ह्युमन एफर्ट्स खाली रेकॉर्डिंग करच्यांत वता. तसले संगत्यो आमी करयेत. थँक्यू. या जस्ट टू ॲड टू दॅट, म्हळ्यार सगळ्यांक आमकां दिसता की सगळ्यांनी एकत्र येवन करचें म्हणून. आनी व्हेरी हॅप्पी टू शेअर की ऑलरेडी म्हळ्यार हाजो एक फर्स्ट स्टेप घेतिल्लो आसा. देर इज समथींग कॉल्ड भाशिनी प्लॅटफॉर्म. ओके, भाशिनी प्लॅटफॉर्म हे सगळ्या इंडियन लँग्वेजीसाठी आसा. आनी तातूंत एक मॉड्यूल आसा भाशादान. ओके, भाशादान हाजे खाल आसा बोलो इंडिया. बोलो इंडिया हो एक मॉड्यूल जो आसा तो कितें करता, एक टेक्स्ट डिस्प्ले करता आनी खंयची लँग्वेज यू कॅन सिलेक्ट द लँग्वेज, सपोज कोंकणी, आनी मागीर तो टेक्स्ट तूं वाचता. तर वॉट यू आर डुईंग, यू आर कॉन्ट्रिब्युटींग स्पीच, यू आर हेल्पींग इन स्पीच कॉर्पस डेव्हलप बोलो इंडिया. सर ह्या पद्दतीन सपोज आमी सगळे कोंकणी लोक आठवड्यांतल्यान समजा आमी एक डिसायड करतात की 1 तास आमी दितले कोंकणीसाठी. सो दीस इज वन गुड प्लॅटफॉर्म. म्हळ्यार इट वील ऑटोमॅटिकली मिन्स इनक्रीज आवर कोंकणी रिसोर्सीस. सो बोलो, देन देर इज लिखो इंडिया कितें आसा, इट अलाउज आतां ते डिस्प्ले करतले हिंदीन, सो यू कॅन ट्रान्सलेट इट इन टू कोंकणी. तर इट इज हेल्पींग इन क्रिएटींग पॅरलल कॉर्पस फॉर हिंदी कोंकणी लँग्वेज पेअर. समजा मराठी कोंकणीसाठी खंयची इंडियन लँग्वेज आमी सिलेक्ट करूंक शकतात आनी ते कोंकणीन ट्रान्सलेट करप. सो यू आर हेल्पींग इन क्रिएटींग टेक्स्ट कॉर्पस. सो इट वॉज बोलो, लिखो, देखो. देखो means you have that again text image, you have a image आणि ते इमेजींतल्यान ते कितें केल्लें आसा, टेक्स्ट डिजिटल कंटेंट OCR, using OCR
ते केल्ले आसा आउटपुट डिस्प्ले करता, तर यू हैव टू देखो कि वैलिड है कि नहीं. सो यू आर हेल्पिंग इन वैलिडेशन. सो इट विल हेल्प to increase the accuracy of the OCR. Okay, and then next is Suno India. Suno India again, it will display the text as well as it will read out. So you have to say whether it is fluent lot. So I would request all to contribute for Konkani, and in tomorrow's presentation they'll show you the statistics also about how much is done. Okay, yeah, thank you. ह्या हातून भितर कॉमन मनशांनी कंट्रिब्यूट करपाचें, म्हळ्यार हें आपली काम अशें दिसपाकय बी शकता आनी सोंपें काम जें आमी दिसा एक वर मॅडमीन म्हणलें, पूण हांव म्हणून एक 10 मिनटां प्रत्येकट्यान हांगा जमिल्ल्यान जर एक 10 मिनटां जर दिली जाल्यार सुद्दां खुबशें काम जावन पडपाक शकता. हां, मॅडमीन आठवड्यान एक म्हणलें म्हणटकीर मुगे आनी तेगेली मातशी इक्वली हें धरता. आतां ऑडियन्सा कडच्यान तुमकां कितें आनी कितें सांगपाचें आसा, नाल्यार ऑडियन्सा कडच्यान कितें प्रस्न आसत जाल्यार एक ल्हान पॉयंट ॲड करूंक आशेता. हे आतां मॅडमान सांगले इनिशिएटीव आमचे इंडियाचे आमचे खुदचे गव्हर्मेंट इनिशिएटिव्स आनी हे सगळे रिसर्चाक हेल्प करतात. पूण तातूंत एक एडिशनल स्टेप आसा दॅट पीपल हॅव टू गो देर, ओपन दॅट सायट ऑर ओपन दॅट एप्लिकेशन एंड डू इट. आनी एक अदर सायड ऑफ थिंग्स आर देर. आतां तशें पळोवंक गेल्यार तुमी फोनांत कीबोर्ड वापरतात. कीबोर्ड आमी आयदर वी यूज जीबोर्ड ऑर वी आयदर गो फॉर मायक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की. तेय कोंकणीच्या बरेपणाक वापर येत म्हूण येत. येस, कॉर्पोरेशन वील बेनिफीट फ्रॉम इट, बट एंड युजर्स तुम्ही पळयतना सडताव एंड युजर्स वील गो फॉर दीज रेडी प्रोडक्ट्स, पॉलिश्ड प्रोडक्ट्स which are easy to use on a daily basis. For me, if I take personally, most of the time हांव इंग्लीश कीबोर्ड वापरता. म्हाका जाय तर हांव कन्नडा कोंकणी बरोवच्या खातीर वा कन्नडा बरोवच्या खातीर कन्नडा कीबोर्ड लँग्वेज स्वायपींग म्हाका इजिली लँग्वेज स्विच करपाक जाता. आनी द थर्ड ऑप्शन दॅट आय हॅव देर इज प्रेडिक्शन्स. ऑलरेडी थंय रेडी बिल्ड प्रेडिक्शन्स आसात आनी ऑलरेडी कॉन्टेंट घेवन प्रेडिक्शन मॉडल रेडी केल्लें आसा. एंड युजर्साक ते वापरच्याक सुलभ जाता. सो यू कॅन इवन कॉन्ट्रिब्यूट देर ऑन अ डेली बेसीस. तुमी वापरतना तेंचे प्रेडिक्शन्स सारके नात म्हणून जाल्यार टेक अ मोमेंट, करेक्ट देम. दॅट वे एक तुमचे पर्सनल डिक्शनरी आसा ती सारकी जाता, तुमचें काम सलीस जाता आनी मुखार तुमचे बरी एक 4 दुसरे जण आसात तांणी तेच वापरतात जाल्यार तांकांय ते फायद्याचें जाता. सो कोंकणीचें बरेंपण तातूंय जाता. येस, आमकां रिसर्च पर्पसा खातीर ती डेटा कांय मेळोवंक पुरो. मे बी इफ वी हॅव टायअप्स वीथ मायक्रोसॉफ्ट, वी हॅव टायअप्स वीथ गुगल, वील डेफिनेटली हॅव. आमी तांचे तावन बरो करून घेवंक जाता. ते न्हयच आसतना डेली आयच्या दिसाक प्रेझेंट डे युजफूल जावचें बरी तें मेळटा. तें दॅट इज माय ओपिनियन. Just like industry, the teaching community, educational institutions can also contribute lot. आमी टिचर्स जेन्ना असायनमेंट्स दितात तर आमी अशे असायनमेंट्स दिवप लँग्वेजीस हातून दॅट वील हेल्प इन क्रिएटींग ऑल दीस कॉर्पस. आनी आमी गेम्स तयार करूंक शकतात, गेमिफिकेशन वीच वील मेक इट इंट्रस्टींग. आनी एक म्हळ्यार म्हाज्या प्रोजेक्टान ताणें आमी डिस्कस करताले. सो वी ऑलवेज थिंक कशें इनक्रीज करप. तर एक आशिल्लें ask students to watch a movie and convert it into text. Konkani this like. Okay, so we'll have to come up with creative ideas. Okay, and Bhashini platform, it is like for everybody. Computer science people can also outsource their models, training models. Mundar, do not reinvent the wheel. Okay, जे कितें आसा available ताजेरच ना जाल्यार कितें जातलें, we won't be able to progress, and it is very much required that we speed up the process. Okay. हांव एक ल्हान 2 संगत्यो ॲड करूंक आशेता. एक काल म्हळ्यार आय थिंक फर्स्ट वी हॅव टू ऑल्सो कन्विन्स आवर सेल्स की आमकां
हे कोंकणी इम्पॉर्टंट जाय कोंकणीचे कशें प्रिजर्व करूंक जाय तशें आमी आमचेतल्या पयलें कन्विन्स करीत तशें मातशें म्हाका भोगता सो आमी पदां आयकतना थोडी कोंकणी पदां मस्त बरीं बरीं कोंकणी पदां आसतात वेलफेर पिंपस बाबाची मस्त अशीं पदां आसात तीं पदां कांतारां आयकूंक जाय वा कोंकणी बूक वाचूंक जाय सो तशें करतना मागीर यू ऑटोमॅटिकली डेवलप द पॅशन फॉर द लँग्वेज आनी आमी कशें प्रिजर्व करया तशें आमी चिंतूसर करया चिंता जस्ट पर्सनल अपील टू ऑल कॉन्टेंट क्रिएटर्स जे कोण बरोवपी आसात साहित्य रचनाकार आसात आतां जर तर आमी आज कोंकणी विशया इतलें अभिमानांत उलयता हांव हांगा बसून कोंकणीच्या विशयांत विचारसती मंडन करता तर आमकां कोंकणीची रूच आसा अभिरूच आसा अभिमान आसा तर आमी ल्हानपणा अर्तावन हें वाचून धरून हाच्या विशयांत आयकून पळोवन आमकां खुशी आसा आमकां अभिमान भोगता सो तुमी जे कितें क्रिएट करतात भुरग्यांक चड आनी चड टार्गेट करा भुरग्यांक बरें दिसच्या पैकी मे बी आज एक लाँग स्टोरी ऑर नॉवेल तांणी वाचूंक खुशी व्हरना आसूंक पुरो मे बी वी कॅन लूक एट कॉमिक्स मे बी वी कॅन लूक एट सम एनिमेशन तसले नवे कितें आसात ऑर जस्ट स्टोरी बुक्स भुरग्यां खातीर चड आनी चड स्टोरीज वीच आर एक्सेसिबल टू देम इन द प्लॅटफॉर्म दॅट दे व्यू will also help Konkani a lot in the future. जस्ट टू ॲड दिस इज बींग डन तेच हांव म्हणटालें की सगळें इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन एकत्र ना हें एक्चुली अक्षरपथ गोवा दिस ऑल्सो आय लर्न व्हेरी लेट प्रोफेसर किरण बुडकुले अँड हर टीम दे हॅव डेवलप्ड म्हणजे कोंकणी कुले अशें म्हळ्यार मॉरल स्टोरीज टोल्ड इन कोंकणी अँड विथ एनिमेशन सो दॅट चिल्ड्रन गेट रियली दे विल लव टू लिसन म्हणल्यार ती म्हणजे हाव आवर ग्रँड चिल्ड्रन अँड ऑल अदरवायज दे विल फॉरगेट कोंकणी सो एटलिस्ट ते हे पळयतले आनी दे विल गेट कनेक्टेड टू कोंकणी ल्हान म्हळ्यार स्टोरीज मॉरल स्टोरीज वीच हॅज अ मॉरल ओके सो it has many purposes it's being done so I feel there is very much a need which I think our young this can take it up how to get all the resources everything जे कितें कोंकणीचें आसा ते एक सायटीचेर ओके वी शूड हॅव दॅट सायट अँड आय थिंक देर बी मेनी youth who will come forward to do that okay? And we have to get all the community language and computer science together and of course other disciplines also कित्याक कारण अंडर NEP नाव इट इज रिक्वायर्ड दॅट अँड इट्स रिक्वायर्ड इवन अदरवायज दॅट वी टीच इन द मदर टंग अँड टू मेक दॅट पॉसिबल हे अत्यंत गरजेचें आसा थँक्यू विशय म्हणून मातसो एक ॲड करता की एक storyweaver.com और storyweaver.org म्हणून एक वेबसायट आसा ताचेर कितल्योश्योच सादारण 200-250 ल्हान भुरग्यांच्यो काणयो कोंकणींतल्यान ट्रान्सलेट जाल्यात कोंकणी भाशा मंडळान खुबशे कंट्रिब्यूट केलां विश्व कोंकणी केंद्रानूय तातूंत भितर कंट्रिब्यूट केलां तशेंच तातूंत भितर जी काणी वाचून म्हळ्यार तुमी आयकुपा शकतात म्हळ्यार तुमी जर हें सिलेक्ट केलो जाल्यार ऑडिबल स्टोरी थंय आसा सो थंय बी तुमच्यांनी कंट्रिब्यूट करपा जाता हांव शेवटचे पार्टाचेर येता म्हळ्यार आमी 11:14 सुरू केल्लें सो आतां 12:07 आसात जाल्यान सो 1 तासाक एक 7 मिनटां कमी आसात ट्रेन जशी मागीर मेकअप करता टायम सो हो आमच्यांनी जर सारको यूज जाता जाल्यार आमी करया तुमच्यांतल्या कोणाकय जर प्रस्न जर आसत जाल्यार तुमच्यांनी विचारपा जाता सांग Yeah, so you mentioned that we need a lot of data set to train the models, right? So, and sir mentioned that there's parallel work going on, getting lyrics for songs. So I can't use songs to train the model because we have the lyrics ready. And for songs, they have the audio and we have the exact lyrics. So do you have any idea on that? Yeah, thank you for the question. So it depends on what the task is. आता हे टास्क एखाद्या वेळा खाली आमी लिरिक्स जनरेशन करचें टास्क जाल्लें तर
sure, we can use the lyrics as the parallel corpus. And then we'll also need a whole lot of corpus. कशें म्हणटात इंग्लीश आनी कोंकणींत वा दुसरे खंयचे भाशेंत आनी कोंकणींत आमकां अशें कॉर्पस यूज करयात. पूण एखाद्या वेळार द टास्क इज आमी आतां आजकाल कालें करता एक मॉडल मस्त टास्क करतात समरायजेशन. आतां एक 10 पेज डॉक्युमेंट दिवन अशें सांगयात की एका मॉडलाक म्हाका ह्या 10 पेजीचे समरायज कर, एक 10 लायनीन सांग, तशें सांगयात वा ट्रान्सलेट कर. सो एक मॉडल मस्त तसल्यो कामां करतात आजकाल. सो ते जाल्यार ओनली वी वोंट बी एबल टू वर्क जस्ट विथ लिरिक्स, बट we can definitely use that as one of a part of the training data. तशें करयात. Yeah, again, as madam said, quantity is important. Lyrics add करचे काम जे आसा, this is very niche, most quantity level achar जावना. Just trying it out and showing that this is possible. And second thing is we just have the local files ready. There is a specific format that the content providers require. For example, Spotify, if you want to put the time synchronized lyrics, you have to have a Music Match account and upload it there. So that way we have very few bits ready. So yes, again, quantity and quality both are required. Quality also. Yes. If you don't have good quality, the system will really mess it up. Okay, so quality is very, very important. आणि म्हणूनच हे भाशादान बी जे प्लॅटफॉर्म्स आसात दॅट इज यूज्ड फॉर वॅलिडेटींग म्हळ्यार प्रॉपर वॅलिडेशन शूड बी डन. अदरवायज वील कीप ब्लेमिंग द सिस्टम, बट इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द सिस्टम, इट्स आवर फॉल्ट इफ वी डोंट गिव गुड क्वॉलिटी. आनी टू गेट गुड दीस लायक आतां जे केल्ले आसा स्पीच टू स्पीच मराठी आहेत तांकां ओके इट कॅन स्टील इम्प्रूव, पण टू गेट दॅट मच एक्युरेसी ऑल्सो मोर दॅन 60 lakh, 70 lakh sentences, okay, have been used. Okay, so we have a long way to go, but it's possible if we all get together. Ma'am, when you spoke of gamifying the language, I was using this app called Duolingo. It's quite good actually. Mast easy jatta shikchak. I tried learning German. And it is quite interactive. Why don't we upload Konkani in that? I mean, we can add Konkani language in that. That is what I felt. Duolingo, it reminds you that today you have to learn so much, and there is a time limit to finish the course, and it's very interactive and very good. Even kids can use it. Yeah, that's possible. So yeah, I think we should think about that. Yes, there's a need for having more and more online courses with specific objectives. And an effort in this direction we had done, Konkani WordNet enhancement using crowdsourcing. There we used gamification, okay? So it would display a word, ask you to give its meaning, and if you give the correct meaning, then you will get some points, okay? And that would go to a validator. That is, we have senior experts who validate. So this is one form of gamification. Even same thing can be used for corpus. Now that is done under Bhashadan. But we did do for WordNet, okay, that is to add more under WordNet. Pratyek wordak synonyms asats ek, so that also you can keep on adding. Okay, so there's lots that can be done. Yeah. Yeah, sir, there you had a question. Yes. I didn't get what you said. ANSI versus Unicode, right? So this is encoding of the content. So when you write something, okay, if you have to save to the computer only understands on or off, right? So it doesn't know anything else. So everything that we present, all the data, even if we are to take a photo and just store it there, at the end it is zeros and ones. So in order to convert those zeros and ones into a readable text, we have to tell the computer, hey, this is the standard, follow these rules and take these zeros and ones and then show me the content. So ANSI is one such encoding format. But the restriction or the limitation with ANSI is it is very outdated and it has a very limited character set. So you can only display a few symbols, maybe your Romi script and European script. But if you take any other Eastern scripts or Indic scripts, it doesn't have provision to
tell them exactly what the zeros and ones should translate to a letter say ka. So we have to make use of the newer format, that is Unicode, which has a very wide character set, and it incorporates almost all the languages in the world, and it always gets updated. So we have to move forward in that direction. That is what I meant. ही मातशी टॅक्निकल गजाल तुमी जी हें केली ती. म्हळ्यार सादे शब्दान जर सांगपाक जालें जाल्यार इंग्लीश सपोज जर ABCD आमी टायप जर केलें एका हातून भितर ते खंयूय वेले जाल्यार ABCDच आसतलें. म्हळ्यार कोरल ड्रॉक वेलें जाल्यार ते ABCD आसतलें, फोटोशॉपान वेलें ABCD आसतलें, आनी खंयच्या सॉफ्टवेरान वेलें ते ABCD आसतलें. पूण भारतीय भाशांचें तशें जायना. हांवें जर आई टायप करता आसतना जर हांवें युनिकोडांत टायप केलें जाल्यार तें श्रीलिपी ही नागरी सॉफ्टवेअर तातूंत भितर वेलें जाल्यार तें आई उरना, ते वेगळेच कॅरेक्टर्स जाता. म्हणटकीर आमची जी पुस्तकां प्रिंट जातात ती प्रिंट करता आसतना आमी खंयचे तरी सॉफ्टवेअर वापरतात. म्हळ्यार आमी जर कोरल ड्रॉ वापरतात जाल्यार तातूंत भितर श्रीलिपी हें सॉफ्टवेअर वापरतात. अशी कितलीशीच देवनागरी सॉफ्टवेअर्स आसात ती वापरतात. म्हणटकीर कितें जाता, जेन्ना पुस्तक हें जाता सॉफ्ट कॉपी तयार जाता ती आमकां दुसऱ्या वर्डां भितर ती ओपन करपा जायना, कित्याक तें जर हाडलें जाल्यार ती सगळी मॅस हें जाता, म्हळ्यार गार्बेज टायप कॅरेक्टर्स मेळटा, ती वाचपा सारकी मेळनात. म्हणटकच हाजे खातीर आमी जें काम करतात तें एक तरेन वेस्ट वता. म्हळ्यार श्रीलिपीक भितर जें आमी सगळें टायप केलें तें युनिकोडा भितर वर्डां भितर आमकां वाचपाक मेळना, किंवा नेटाचेर दुसरी सॉफ्टवेअरां भितर तें वाचपाक मेळना. म्हणटकीर आमचें काम चड वाडटा. सो हाजे खातीर आमकां अशे तरेन ट्राय करचें पडटलें की एकदां टायप केलें, जशें इंग्लिशीच्या बाबतींत जाता, एक कडेन जर टायप केलें जाल्यार तें युनिवर्सली एक्सेप्ट जातलें. अशे तरेचें कितें तरी आमकां टॅक्निकल जे लोक आसात तांणी सोदून काडचें पडटलें. हय, युनिकोड जो हय. आनी दुसरें कितें जाता, युनिकोडा भितर फॉन्ट कमी आसात. म्हणटकीर एक थोडेच फॉन्ट मेळटा जातून भितर युनिकोडान आमी टायप करपाक शकता. आनी जे पुस्तक हें करता आसतना आमकां खूब डेकोरेटीव हें करपा जाय आसता, लेआउट करपा जाय आसता. म्हणटकीर थंय आमकां फॉन्ट ते मेळनात. म्हणटकीर ही एक आमकां डिफिकल्टी अशी दिसता. आनी कोणाचें आसा? ह्या विशयाक ॲड करचें तर येस, सिच्युएशन एक थोड्या वर्सां पयलें दॅट वॉज द एक्चुअल सिच्युएशन. आमकां फॉन्ट नासले. आतां फॉन्ट जायते मेळटात. एक दुसरी गजाल कितें म्हळ्यार आमकां डेकोरेटीव फॉन्ट्स आर रिक्वायर्ड ओनली ऑन द कवर पेज. इनसायड वेन यू क्रिएट द कॉन्टेंट वी जस्ट नीड सम गुड फॉन्ट्स. येस, सो ते आज खुबशे अवेलेबल आसात. तुमकां फिक्सड विड्थ जाय तर वा इल्ले tilted or handwritten type, ते बेसिक नीड कवर करच्याक बरे फॉन्ट्स आज अवेलेबल आसात. सो दॅट शुडंट बी अ कन्सर्न आय फील फॉर नाव डेज. आमचो टायम हांगा सोंपता. सो हांव परत जें कितें सांगिल्लें तें परत आनीक हें करना. तुमी एटेंटीव आशिल्लीच, म्हणटकर हांव तें परत समप करता आसतना घेना. पूण तातूंत भितर खुबशें काम आमच्यांनी करपा जाता. जशें सगळ्याच हातूंतल्यान सांगलें की इंडिविज्युअल लेवलाचेर आमच्यांनी खुबशें काम करपा जाता. मातसो त्रास पडटलो सुरवातेक. खुबदां आतां आमकां सोशल मिडियाचेर कोंकणी दिसता. म्हणटकीर तें खुबश्या लोकांचें एक हें आसा की आमी कोंकणींतल्यान सोशल मिडियाचेर वचपा जाय. तशे तरेचोच भाग हातूंत भितरय बी टॅक्निकल गजालीं भितरय बी आमी वचपा जाय. आमचे मुखार चॅलेंजीस खूब आसात, कित्याक आमची भुगोलीक कारणां लागून, इतिहासीक कारणां लागून आमच्यो डायलॅक्ट्स वेगवेगळे आसात, स्क्रिप्ट्स वेगवेगळे आसात. हें धरलें जाल्यार परत लँग्वेज म्हणून आमकां डिफिकल्टीज आनी चॅलेंजीस खूब आसात. सो हाजेरय बी आमी काम करपाची गरज आसा. आनीक उदोळ एक विचार आयलो तसो की आमी आतां जें काम करतात तें मुखाल्ले 25 वर्सां मेरेन वापरपा जातलें अशे तरेचें आमचें काम करपा जाय, जंय डुप्लिकेशनाची किंवा परत अशें आमी आज केल्लें काम बेसवचें ना, अशे तरेचे विचार आमी बाळगून मुखार सरपा जाय अशें म्हाका दिसता. हांव हांगा आशिल्ल्या सगळ्यांक
रॉयल बाब कॅरन बाब मॅडम हांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमकां बरे तरेन आयकून घेतले म्हणूनय तुमकां सगळ्यांक आनीक तशेंच विश्व कोंकणी केंद्रान आनीक सगळ्या ऑर्गनायजर्सांनी आमकां हांगा येवन तुमचे मुखार उलोवपाक संद दिली म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय कोंकणी. आता हांव देवदास पै मामान वयर येवन आमगेले पॅनलिस्ट आनी मॉडरेटराक एक स्मरणीक दिवन गौरवान्वित कोरका म्हण निमगून घेता. हाजे नंतर ह्यांची वेदिकेरी चलचित्रसले कोंकणी लिटरेचर अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ द डिकेड अँड फ्युचर असं ज्योती पवारांनी चेतन आचार्यातांनी रॉयल सिक्वेरा आणि कॅरन मारता. थँक्यू सर. धन्यवाद तुमकां सगळ्यांक. देव बरें करूं. नेक्स्ट पॅनल डिस्कशन हांग चलचें आसा. कोंकणी लिटरेचर अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ द डेकेड अँड फ्युचर. कोंकणी साहित्य दशकाची प्राप्ती आनी फुडार हें चलोसन दिवचे मेल्विन रॉड्रिगस हांणी मुखार येवका म्हण हांव विनंती करून घेता. हे इव्हेंटाचे पॅनलिस्ट HM पेर्नाल, अन्वेषा सिंगबल, डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर आणि टायटस नरोना सॉरी. सो आमगेल मॉडरेटर हे पॅनल डिस्कशनाचे मिस्टर मेल्विन रॉड्रिगस हांणी सोशियोलॉजी स्नातकोत्तर पदवीधर. प्रस्तुत तांणी दैजी वर्ल्ड मिडिया प्रायवेट लिमिटेडाचे संचालन प्रबंधक जावन आसाची. हांणी 220 पशी चड कविता कार्यक्रम आयोजन केले तसले कविता ट्रस्टाचे संस्थापक आणि साहित्य अकादमी